दीस रिपब्लीक डे ह्या निमतान आमच्या गोयच्या राखणदाराचें आज उद्घाटन आमी परवरी ह्या मतदारसंघात केलां आणि आमचे जणू करून एक स्टार्टिंग ऑफिस आसतलें त्या खातीर आज आमचे मदीं एक वरिश्ठ अशे फ्रिडम फायटर जे देशाक लागून झगडले आणि आमच्या खास करून गोंयाक लागून झगडले अशे हे आनी अशे तांचें नांव आसा सुकांत शिरोडकर जे मोहन रानाडे हांचे कडेन ते बरोबर ते लढले आणि गोंयाक स्वतंत्र करून दिले ते आमचे मदीं आसात. तशेंच एक युनियन लिडर आसात आमचे MRFचे प्रकाश नाईक आणि बाकीचे आमचे राखणदार आसात अंकुश नाईक. तशें आमचे राखणदार आसात रामा काणकोणकर आसा, बिलबर आसा, मागीर अमृत आसा, मागीर रामदास आसा, मागीर आमचो भाऊ आसा महेश आसा, साळगांवकर भाई आसा आणि सगळे तमाम जे पळय आसात राखणदारांक आज हांव सगळ्यांक शुभकामनाय दिता रिपब्लीक डे. आणि तशेंच आमी म्हणटात गणतंत्र म्हणजे ह्या दिसाक आमकां खरें स्वराज्य मेळिल्लें जे आमी रिपब्लीक म्हणटात, जे गणतंत्र म्हणटात, जे गणाचो म्हणल्यार गण म्हणल्यार जन म्हणल्यार लोक, ह्या लोकांक लागून ह्या लोकां खातीर जे आमकां स्वातंत्र्य मेळिल्लें तो आज हो दीस जवळ जवळ 72 वर्सां जालीं आमकां रिपब्लीक मेळ्ळा. तुमकां खबर आसतलें इंग्लंड सुद्दां येदो व्हडलो देश आसा पण थंय रिपब्लीक तो ना, तो खंय तरी राणीच्या अंडर आसा. पण आमचो देश असो ओपन आसा आणि जो फ्रिडम आसा, समता आसा, बंधुता आसा, स्वतंत्र न्याय आसा ह्या मोठ्या देशांत आमकां आज 72वें ह्या निमतान आज आमी गोंयचे राखणदार आज ह्या पॉलिटिकल पार्टीचें उद्घाटन करपाचें आसात. म्हणल्यार आमी अनाउन्स करपाचें आसात की आमी ही पॉलिटिकल माची लोकां खातीर लोकांचे जे प्रश्न आसात, जे बारीक लोकांचे प्रश्न आसात, कश्टकरी समाजाचे प्रश्न आसात, गांवकारांचे प्रश्न आसात, मागीर नोकरशाहीचे प्रश्न आसात, वेगळ्या वेगळ्या प्रश्नाचेर आज आमी ही माची उगडटात लोकां खातीर. तर हांव सगळ्यांक ह्या द्वारा सगळ्यांक हांव विनवणी करता की बाबा आमी 1 म्हयन्या भितर पार्टीचें रजिस्ट्रेशन करपाचें आसात. तर तमाम लोक जे पळय आसात, जे गांवकार म्हणूं येता ना शहरान म्हणूं येता, जे जे वेगळे वेगळे वाठारांनी रावतात तांकां हांव सगळ्यांक एक उलो मारता की बाबा तुमी फावंडर मेंबर जावपा खातीर ह्या गोंयच्या राखणदाराच्या पार्टीक तुमी जॉयन जायात. तुमी जाणून की इंडिया कितें जाता तें खंयचोच सुसेग ना. पूण त्या वजत आमी चिंतलें पण 1 वर्स फाटीं ही पार्टी गोंयचे राखणदार कोत्तेले म्हूण आनी 19 डिसेंबर आमी तें डिक्लेअर केल्लें कोत्तेले म्हूण जालें ना म्हूण आमी आयज दीस दवरला इम्पॉर्टंट डे रिपब्लीक डे. आनी म्हजी एक अपील आसा सगळ्या गोंयकारांक, कोण बऱ्या चिंतनाचो गोंयकार आनी कोणाचो भुरग्यांचो फुडार बरो जावंक जाय, तांकां तांचे रायट्स मेळोंक जाय, तांकां तांचे अधिकार सगळें कितें आहा पळय तें आमच्या सिस्टमान आनी ते आमच्या गोंयकारांक मेळोंकूच जाय. भुरग्यांक, जाणट्यांक, बायलांक, चेडवांक सगळे रायट्स कितें आहा पळय अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन त्या पासून गोंयचे राखणदार तुमी पळयला उजवाड ब्रिंग लायट इन डार्कनेस आनी वाट घरांतल्यानली उजवाडांतल्यान हाडपाक हें आमचें मागणें. एक एक गोंयकाराक एक एक राखणदार जावपाचो आनी फुडें येवपाचें. एक डायरेक्शनलेस गोवा जाल्लें आसा. सद्याचें सरकार डायरेक्शनलेसान चलयता सरकार. सो प्रेझेंटली सिच्युएशन जेन्ना तुमी पळयलें आसतलें की आमच्या जाणट्या लोकांनी खूब वर्सां शेकडे वर्सां पयलीं आमकां सांगून सुद्दां दवरलें आसा की आमी रातची येता आसतना वाट तर चुकले जाल्यार आमकां राखणदार हाडून घरा कडेन पायतालो म्हणून. त्याच बरोबर आज परिस्थिती गोंयची तीच जाल्ली आसात. आज डायरेक्शनलेस जाल्ले आसात. गोंय खंय वता तेंच कळना आणि जे सरकारान येवन आमचे लिडर्स बशिल्ले आसा ते खंय व्हरता तेंय कळना. सो सद्या प्रेझेंटली आमकां प्रत्येक जाणाक गांवचे राखणदार जावचे पडटले आणि सगळे एकठांय येवन आमी गोंयचे राखणदार जावचे पडटले. आणि एक गोंयचे राखणदार प्रत्येक जाणाची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. आज आमी पळयता की आमच्या मुखार इतले 95 इयर्स ओल्ड जो आमचो फ्रिडम फायटर आमकां एक्चुअली नशीब आसपाक जाय की आमी ताजे हांगासर आमी पळयता, ताका फुड्यान पळयता म्हणल्यार. आणि त्याच बरोबर आमचो हो फ्युचर एक कार्तिक ल्हान भुरगो 2 वर्सांचो आसा. ओके, हेजे फ्युचर फुडले लायफ आसा म्हणल्यार हें जे गॅप जनरेशन आसा म्हणल्यार ताजे 95 इयर्स टील नाव जे कितें पळयल्लें आसा गोंया खातीर कित्याक तांचे सॅक्रिफायस आसात. तांच्यांनी सॅक्रिफायस केलें. तांच्यांनी अशें चिंतून ना की आमचे फॅमिलीचें कितें जातलें, आमी झुजाक वता पण आमचें कितें जातलें, आमकां कितें जालें जाल्यार कितें जातलें. हें तेंच्यांनी इतलें सॅक्रिफायस केलें म्हणूनच आज आमकां जितल्या गोंयान वेगळे तरेन पळोवपाक मेळ्ळें. आमची गोंयची अस्तित्व, आमचे गोंयचो कल्चर, गोंयचे ट्रेडिशन, गोंयचे लोक एक प्रोटेक्टेड रावले. पूण आज जे पळोवपाक येयल्यार आमचो ह्या भुरग्याचो फ्युचर आमकां मुखार कांय दिसना. आमकां काळोख दिसता आनी तेच काळखांतल्यान लायट हाडप हें आमी एक मेसेज दिवंक सोदता